वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। तर जसे की तुमकां हांवें कालच्या व्हिडिओनच म्हटल्यार लास्ट व्हिडिओन सांगले पयलीं की माजाळीन हांवें कितें कितें शॉपिंग केलां, म्हळ्यार आमची माजाळची जी भांडी जात्रा जाता त्या जात्रेक हांवें कितें कितें शॉपिंग केलां हें तुमकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओन दाखयतलें अशें म्हणून। तर आयज न्ही तुमच्या खातीर हांव तोच व्हिडिओ जो आसा पळय तो घेवन येयला। एक्चुअली अशें आशिल्लें जाणा की हांव कालच्याच व्हिडिओन म्हळ्यार काल घरा कडेन येवन तुमकां दाखोवपाचें आशिल्लें की हांवें कितें कितें शॉपिंग करून हाडल्या ती, बट तुमकां हांवें कालच्या व्हिडिओन सांगलें पळय न्हू त्याच प्रमाणे थंयच न्ही म्हाका मातशें अशें त्रास जावपाक लागले, अशें दिसपाक लागलें की फिवर येता अशें म्हणून। मागीर हेका हांवें म्हटलें की ना म्हाका अशें फिवर टायप फील जाता अशें म्हणून। तर हांव म्हणपाक लागलो रश बी भरपूर आशिल्ली, गरमी बी जाताली त्या गर्द्या भितर, लायट्स आनी गर्द्यो, रस्तोय बी बारीक न्ही, ते रस्त्या सायडीन फेरी ती सगळी दोन्ही सायडीच्यान लागता, सो मदल्यान लोक आनी दोन्ही सायडीच्यान फेरी, तेंचे लायट्स हे, तर गरमी जावपाक तकली बी दुखपाक लागली। सो हांव म्हणपाक लागलो गर्द्या भितर ते आनी नाका, व्हायरल फ्लू न्ही तो अशें म्हणून आमी या घरा कडेन। तर आमी काल आयली घरा कडेन, मागीर आनी हांवें परत जे आसा पळय न्हू तो व्हिडिओ बी कांय कंटिन्यू केले ना, येयलें मातशें चेंज केलें, रेस्ट घेतलो आनीक राती बीन अशें दिसलें म्हाका की व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करया अशें म्हणून। मागीर हांव म्हणपाक लागलें नाका, तूं प्रॉपर रेस्ट घे, नेक्स्ट व्हिडिओन जें कितें तुवें हाडलां पळय न्हू तें दाखय अशें म्हणून। सो म्हटलें चल व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो एंड करून घेवया आनी जें कितें हाडलां पळय तें म्हळ्यार आयच्या व्हिडिओन दाखोवया अशें म्हणून। आनी कितें जाता जाणा, जात्रा शूट केली आमी, थोडीशी फेरी दाखयली तुमकां कालच्या व्हिडिओन, आनी प्लस हें सगळें हाडलां तें दाखोवपाक गेलो न्ही व्हिडिओ खूब लॉंग जाता आशिल्लो, तुमकां बी बेजार येता आशिल्लो न्ही। सो म्हटलें आसूं प्रॉपरली व्हिडिओ जो आसा पळय तो सारको शूट करून सारकेंच तुमकां दाखोवया अशें म्हणून। तर आयज जें जें कितें हांवें हाडलां पळय न्हू फेरयेसान तें तुमच्या वांगडा शेअर करता। एज युजल चड कांयच हाडूं ना, तुमकां तर खबर आसा जेन्ना बस स्पेशली अशें खंय शॉपिंगाक बी वता पळय तेन्ना खूब कितें घेवप करप जाता, बट अशें करून जेन्ना फेरयेन बी भोंवपाक वता पळय तेन्ना म्हाजें घेवप खूब कमी, चड अशें कांय घेवप जायना। सो जें जें कितें हांवें बारीकशें हाडलां पळय न्हू तें तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता, ओके। सगळ्यात पयलीं स्टार्ट इयरिंगा कडल्यान करया, कित्याक की तुमकां खबर आसा इयरिंग म्हाजी कितली फेवरेट, म्हाका कितली आवडटा ती। खंयी गेलें फेरयेक बी अशें आनी हांवें इयरिंग घेवना अशें केन्नाच जायना। इयरिंग्स जी आसा पळय ती म्हाका खंय ना खंय गेल्यार आवडटा, दिसताच, आनी हांव ती उबारून घेवन बी येता। तर विथ प्रायस सांगता तुमकां हांव। तर फर्स्टली हांवें हे न्ही झुमका जे आसा पळय ते घेतल्या ह्या भशेन, हे पळयात मातशे मोठे अशें आसा, चड बारीक ना, बारीक इयरिंग्स म्हळ्यार अशें झुमका टायप बी खूब आसा म्हाजे कडेन, अशें म्हणून हांवें मोठे अशें मातशें घेतले, बरें दिसता न्ही। कुर्तास बी, लॉंग ड्रेस, साडयेचेर सुद्दां घालपाक बरें दिसता जेन्ना लायट अशी साडी नासता पळय तेन्ना, अशें म्हणून हे हांवें घेतल्या। हे 100 रुपीजांक पडले म्हाका, तर बरें आसा क्वॉलिटी बीन, आनी हेवी भरपूर आसा। हो म्हाका म्हणटालो खूब हेवी आसा अशें म्हणून, सो तरी पूण घेतले हांवें। हे पळय बरें दिसता पळोवपाक, आनी तेका न्ही हे हांगासर खडे आसा, तुमकां हांव पीक जो आसा पळय तो मागीर काडून दाखयता सारकोच, कित्याक की व्हिडिओचेर न्ही ब्लर जाता, ओके। हे हांगासर डायमंड्स आसा तेका हांगा आनी हांगा, आनी हे सकयल झुमकास सेट। हो सेकंड इयरिंग जे आसा पळय न्ही ते हे घेतल्या वेस्टर्न वेअराचेर घालपा खातीर, पळयात अशें करून। हे बीन सिल्वर अशें ना, स्टील टायप अशें, आनी मटेरियल बी स्टील टायपूच अशें आसा, हेवी बीन आसा बरी अशी इयरिंग। हे बीन फाटल्यान अशें कितें म्हणटा वेट टायप आसता पळय तशेंच आसा। म्हाका अशें करून हुक्साची घालता पळय ती इयरिंग्स आवडटा, ही म्हाका बेजार येता स्टील। आतां तशी हुक्साची इयरिंग्स खूब कमी न्ही ऑप्शन, तेका लागून मागीर हांवें ही घेतली। सेकंड हे आसा, हे 50 रुपीजांक एक। सो हे पळयात अशे रितीन आसा। सो सगळ्यांचो पीक जो आसा पळय तो तुमकां हांव मागीर सायडीन जो आसा पळय तो दाखयता, घालता फोटो जो आसा, कित्याक हेजेर सारकें कळना न्ही तेका लागून। नेक्स्ट जे इयरिंग आसा पळय न्हू ते ही आसा, ही वेस्टर्न आनी इंडियन दोनी हेजेर वतात खंयच्या आउटफिटाचेर। सो ही घेतल्या हांवें, सामकी लायट वेट, हातीन धरल्यार म्हणून बी कळना, कानाक घातली न्ही जाल्यार घातल्या म्हणून बी कळचें ना। हे पळयात अशे रितीन बरी दिसता न्ही, सो ही एक घेतल्या हांवें थर्ड सेट। ही बीन 50 रुपीजांक, पयलीं न्ही 20 रुपीजांक बी बरी बरी इयरिंग मेळटाली। आतां म्हारगाय जी आसा पळय न्हू ती बीन थंय तशीच पावल्या, सगळें कॉस्टली जाला, सो तांकां बी परवडपाक जाय न्ही। सो ही बीन 50 रुपीजांक
थर्ड इयरिंग. नेक्स्ट फोर्थ इयरिंग माझी फेवरेट सारखी, म्हाका ही भरपूर आवडली इयरिंग्स. ही पळयात अशा रितीन आसा, मल्टी कलर अशी, म्हळ्यार तांकां शेड येता, शायन मारता. आणि मोदल्यांनी हांगासर अशें करून मोदल्यान डायमंड आसा सगळे. सो ही एक घेतली हांवें. सो ही बीन 50 रुपीजांक रावंड अशें. सो जेन्ना घालतले पळय न्हू तेन्ना मागीर तुमकां दाखयता घालता तेन्ना. तेज्या पयलीं फोटोज आसा पळय तो एक लायता हांव सायडीन, सो दॅट तुमकां बी सारकें कळटलें इयरिंग्स कशी आसा ती. सो ही आसा फोर्थ इयरिंग म्हजी. आनी ही फिफ्थ, ही आय थिंक 30 रुपीजांक घेतली हांवें. तर ही लूप्स आसता पळय न्हू त्या टायप बटरफ्लायाची. सो मल्टी कलर आसा, हो बटरफ्लाय आसा. आनी आशिल्ले हितून कलर्स जे आसा पळय भरपूर ऑप्शन्स आशिल्ले, लायक सिंगल कलर्स, डबल टोन अशें करून. हांवें हे मल्टी कलर जे आसा पळय न्हू ते घेतल्या, कित्याक की खंयच्याय ड्रेसाचे बरें वता न्ही अशें म्हणून. हो म्हाका म्हणटालो ब्लॅक एंड व्हायट ऑप्शन जे आसा पळय ते घे, बरें दिसता अशें म्हणून. ते बी ऑप्शन एक्चुअली पाड नाशिल्ले, ब्लॅक एंड व्हायट बी खंयच्याय ड्रेसाचेर वता, बट म्हाका हे चड एट्रॅक्टीव असो दिसलो, आय कॅचिंग असो कलर. सो ताका लागून हे घेतले हांवें. सो ही आसा म्हजी 5 इयरिंग्स. सो हे 30 रुपीजाचे हे जे इयरिंग आसा ते. आनी बाकीचे हे तीनय जे आसा पळय न्हू, हे तीनय हे सगळे 50 रुपीजाचे तीनय. आनी ही जी आसा पळय तीच 100 रुपीजांक. ओके, ही झुमका जे आसा ते. सो अशा रितीन हांवें 5 भशेची इयरिंग्स जी आसा पळय न्हू ती घेतली. इयरिंग्स जी आसा पळय ती म्हाजी फेवरेट. म्हाका इयरिंग्स भरपूर आवडटा. आनी तुमी बी पळयलां बी आसतलें म्हाका वरायटीज ऑफ इयरिंग्स घालता आसतना. म्हाका खूब आवडटा. म्हाका गोल्डाची इयरिंग्स जावं गोल्ड ज्वेलरी घालपाक म्हाका आवडना, बट म्हाका अशें करून इयरिंग्स जी आसा पळय न्हू म्हाका भरपूर आवडटा घालपाक. खूश हांव म्हाका इयरिंग्स बी कोणें दिली, गिफ्ट केली म्हणटकीर. सो तेज्या नेक्स्ट हांवें घेतल्या स्क्रंचीज. ह्यो पळयात, तर स्क्रंची बऱ्याक पडटा. आनी हालीं तेंपाक जेन्ना सावन स्मुथनींग केला पळय न्हू तेन्ना सावन हांव स्क्रंची ज्यो आसा पळय न्हू त्योच प्रिफर करता घालप. एक तर स्क्रंची नाजाल्यार अशें करून एक हे क्लिप. सो हे जेन्ना आमी सावड्ड्या जात्रेक गेल्ली पळय न्हू तेन्ना कजनान घेतलेले, ते मागीर दाखयता तुमकां हांव. सद्याक न्ही पयलीं माजराची शॉपिंग दाखयता. ओके, सो हे पळयात, ह्यो स्क्रंची घेतल्या हांवें 3 घेतल्या. 30 रुपीजांक एक ही स्क्रंची. सो व्हडली सायज, सामकी बारीक सायज ना, मिडियम सायज आसतली, व्हडली न्ही मिडियम सायज. सो कपडो जो आसा पळय तो क्रॅप कपडो जो आसा पळय तो हो. आनी कपडो न्ही मातसो शायन बी मारता. तुमकां आतां हेजेर कळटा काय खबर ना, बट पळयात मातसो शायन असो येता कपड्याक. सो इलास्टीक बी बरी आसा. हे घेतले हांवें 3. सेम हितून हो एक कलर आसा, पिस्ता कलर. दोनी सेम कपडो, क्रॅप आनी शायनी असो. आनी हो सॅटीनचो कपडो बेश्टो ब्लॅक कलर. सो इलास्टीक बी बरी आसा, टायट अशी. सो ताका लागून हे 3 घेतले हांवें. 30 रुपीज ईच. ओके, ना 30 रुपीजा 3 म्हणशा, 30 रुपीज ईच. नेक्स्ट हांवें न्ही बो घेतल्या. बो आतां सद्याक ट्रेंड न्ही बो लावपाचो. सो म्हटलें मातसो ट्रेंड फॉलो करी अशें म्हणून अशें हे बो घेतल्या. हे पळयात, जो स्क्रंची कपडो यूज केला पळय सेम त्याच मटेरियल, मातसो हो कपडो बेटर असो म्हाका दिसता एज कम्पेर्ड टू दॅट. असो करून शायन मारता कपडो जो आसा तो. हेका मातशी शायन चड आसा हेंच्या परस, बट मटेरियल अशें तशेंच क्रॅपाचें, क्रॅप कपडो. सो आनी हेका हांव फाटल्यान पीन जी आसता पळय ती अशी पीन. सो हो एक घेतला हांवें. हो 50 रुपीजांक. आनीक हो एक घेतला सेम हितू भितर, फक्त हो मातसो लॉंग आसा. हेजे रिबन जे आसा पळय ते लॉंग आसा. आनी हेका हांगा एक डायमंड आसा. सो हो 50 रुपीजांक. हो बी 50 रुपीजांकच घेतला हांवें. मातसो शॉर्ट आसा बट मटेरियल सेम, शायनी बी तशेंच. आनी थर्ड वन हो घेतला. सो अशें करून 3 बो घेतले. म्हाका न्ही पयलीं हो बो जो आसा पळय तो खूब लायक जाला. हांवें हो पयलीं घेतलो. ओके, एका शॉपार घेतलो हो हांवें पयलीं. मागीर फुडें आयलें की ना म्हाका हो बो जो आसा पळय न्हू हो खूब लायक जालो. असो कलर बरो दिसता न्ही, पीच कलर. सो हेका म्हटलें हो बी खूब बरो आसा, हो घेवया का म्हणून. मागीर न्ही ते शॉपवाल्यान म्हाका हो एक पॅटर्न दाखयलो. मागीर हितून पर्पल कलर दाखयल्लो. तर हो म्हणपाक लागलो हेज्या परस न्ही हांव पीच कलरा परस हो बरो दिसता अशें म्हणून. तर दोगूय जाणां आमी न्ही म्हळ्यार कन्फ्यूज जाली, हो घेवं का हो घेवं म्हणून. मागीर लास्ट हो म्हणपाक लागलो चल तुजें नाका म्हाजें नाका दोनी घे अशें म्हणून.
लायतले मुगा जाल्यार दोन्ही घे अशें म्हणपालें. सो ओके म्हटलें आनी मागीर हे दोन्ही घेतले. हे बी 50 रुपीज ईच. तर हो एक बो मस्त लॉंग लेंथ म्हळ्यार रिबन जे आसा पळय ते लॉंग आसा हेचे. सो म्हाजे लॉंग हेअर न्ही, ओके काय प्रॉब्लम ना. नेक्स्ट हो घेतला एक. आणि हो आतां पळोवया खंय वचप जाता आनी हे खंय वयता तेन्ना लावप जाता ते अशें करून बरें दिसता न्ही. पळोवया. चलो हे 3 घेतले हांवें. आणि त्याच्या भायर हे सोंपले आं. म्हटल्यार बारीक बारीक जे स्क्रंची बो बी घेतलेले पळय ते जाले. आता तुमकां त्याच्या मुखार जे कितें घेतला पळय ते दाखयता. सो काडलेले ते सारकेच लावन दवरले आमी. सो त्याच्या मुखार हांवें घेतल्या बॅग्स दाखयता तुमकां. तर हे बॅग जे आसा पळय न्हू ते हांवें घेतला. आणि हे बॅग जे आसा पळय ते म्हाका गिफ्ट केला. गिफ्ट गोवान. काल आमी फेरयेक भोंवता भोंवता हो म्हणपा लागलो म्हाका म्हळ्यार अशें पळयता बॅगाच्या शॉपार पावली आमी. म्हाजे एक फ्रेंड थंय बॅग घेताले. सो तेज्या फुड्यान थंय उबी रावले कडेन हो म्हणपा तुका बी एक घे अशें म्हणून. हांवें म्हटलें नाका रे अशें म्हणून. म्हणपाक घे बरें दिसता न्ही अशें म्हणून. ताका हे बॅग जे आसा पळय ते लायक जालें. आणि हांवें म्हटलें चल ओके घेता मरे घे व्हॅलेंटायन डे गिफ्ट बी जातलें अशें म्हणून. व्हॅलेंटायन डे न्ही. हे पळयात हे जे बॅग आसा पळय ते घेतला. कांय ना सिंपल अशें बॅग. हे पळयात भितर ताका 2 अशे करून पार्ट आसा. आणि थर्ड वन मोदी ही एक अशी झीप आसा. आणि कांय ना हो एक पार्ट आणि हो एक पार्ट आणि ती मदली एक झीप. सो अशें करून 3 पार्ट आसा ताका. ब्रावन आणि व्हायट कलर ह्या रितीन अशें ताका एक धरपाक हँडल आसा. आणि तेज्या वांगडानी हो एक लॉंग बेल्ट आसा जो जाय जाल्यार यूज करून एज अ स्लिंग बॅग बी यूज करपाक शकता. सो आता तुमच्या खूप जणांच्या माइंडान क्वेश्चन येयला आसतलो तूं असली फेरयेची बॅगां वापरता बरी ब्रँडेड बॅग्स बी वापरनाका म्हणून. तर सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार आसा म्हाजे कडेन खुबशे अशे गोश्टी जेंकां आमी ब्रँडेड म्हणपाक शकता. बरे कॉस्टली आनी बऱ्या ब्रँडाच्यो बी गोश्टी आसा. बट एज कम्पेर्ड टू दॅट ना म्हटल्यार अशें करून लोक ती आतां 5,000ची 10,000ची 20,000ची लाखाची बॅगां घेता पळय न्हू. म्हाका तेंच्या परस न्ही ही अशें करून 300-400 रुपयाची बॅग आसा पळय न्हू ती म्हाका वर्थ अशी दिसता. आनी जो ब्रँडेड प्रॉडक्ट आसा पळय न्हू म्हाका लायक जायना. कित्याक म्हणून खबर ना. ते खूब लोकांक असो शॉक आसता न्ही हां ब्रँडेड वस्तू वापरपाक जाय ब्रँडेड कपडे घालपाक जाय. म्हाका तो शॉक ना ब्रँडेड. म्हज्या घोवाक आसा ब्रँडेड वस्तूचो ब्रँडेड शॉक. ताका ब्रँडेड कपडे जाय ब्रँडेड वस्तू जाय. म्हाका 100 रुपीसाची जी फेरयेन अशें करून मेळटा पळय न्हू रोड सायड जी बसता पळय 100 रुपया 150 रुपयाची चप्पल मेळटा पळय म्हाका ती घालपाक लाय. एक 4-5 घालपाची तोडपाची उडोवपाची दुसरी घेवपाची. ते एकूच बरे ब्रँडाचे हजराचे चप्पल घेतले आनी ते वर्स वापरले वर्स 1.5 वर्स वापरले म्हळ्यार तेच चप्पल वर्सभर घालप म्हाका ते म्हळ्यार म्हाज्या हितून घुसना ते. म्हळ्यार म्हाजी जी लायफ आसा म्हाजें जें थिंकींग आसा पळय न्हू तितून ते फीट जायना. ते एकूच वस्त वर्सभर वापरपा शिवाय न्ही म्हाका अशें दिसता ते हजराचे ब्रँडेड एक चप्पल घेवचे परस ही 200-200 रुपयाची जर 5 चप्पलां घेतली ना आमचे कडेन 5 वरायटीज ऑफ चप्पल्स आसता आनी आमी 5 भशेची चप्पलां घालून 5 फंक्शन्स अटेंड करपाक शकता. ते 1,000चे घालचे परस ते वर्सभर घालचे परस आमी 5 चप्पल घालून उडोवूं शकता. म्हाका अशें दिसता आनी म्हाका ते वरायटीज ऑफ घालपाक लायक. थोड्या कडेन अशें आसता न्ही ब्रँडेड आसता बट वरायटीज आसता ती मागीर ती जपून दवरपाक जाय पुसपाक जाय पॅक करपाक जाय तांकां सारकें दवरपाक जाय. तेंचे जर एक खंयचो स्टोन पडलो कितें पडलें जाल्यार मागीर मनाक दुख्ख भिजता आनी कितें जाता. सो तो सगळो हेडेक म्हाका नाका. आनी ताका लागून म्हाका ते ब्रँडेड वस्तू आनी जे ब्रँडेड कपडे बिपडे म्हणटा पळय ते म्हाका लायक ना. सो ताका लागून म्हाका अशें करून रस्ते का माल सस्ते में म्हणटा पळय ते लायक. आतां अशें बी ना की 100 रुपयांक बॅग्स बिग्स मेळटा तशी उबारून घेवन येता अशें ना. हे आय थिंक 300 हाडला आनी तुमी हेजी क्वॉलिटी म्हळ्यार व्हिडिओचेरच पळोवपाक शकता की इतले बी वायट ना. आशिल्ली 100 रुपीसांक बी बॅगां हांवें व्हिडिओन कालचे दाखयलाय बीन जी फेरयो भोंवताले पळय थंय 100 रुपीसांक बी बॅग्स आशिल्ली स्टॉल्स आशिल्ली. बट हांव थंय वचूं बी ना पळोवपाक. सो हे म्हाका थंय ते फ्रेंड पळयताले ते बरें दिसले म्हणून हांवें हे घेतले. सो हे पळयात 100 रुपीसांक ओके 100 न्ही 300 रुपीसांक हे बॅग जे आसा पळय ते घेतला. तेजेर एक हो बेल्ट आसा एज अ स्लिंग बॅग म्हणून यूज करपाक शकता. आनी हे बॅग बी बरें आसा घेवन भोंवपाक कांयच प्रॉब्लम ना. आनी म्हाका लज बी दिसता कोणें जर आतां हांवें तुमकां व्हिडिओचेर दाखयला फाल्यां जर तुमी म्हाका खंय हे बॅग घेवन पळयलें आनी तुमी हे 300 बॅग घेवन बरें फंक्शनाक केलां अशें म्हणलें न्हू म्हाका कांय प्रॉब्लम बी ना.
ओके. सो म्हाका जशें आवडटा, म्हाजी जशी लायफस्टायल आसा तशेंच हांव. सो हे पळयात हे बॅग. त्याच्या नंतर हांवें एक चप्पल घेतला. सो हे पळयात उलटे आसात. सो हे एक चप्पल घेतला हांवें 250 रुपीजांक. ओके, बरें आसा, इतलें बी वायट ना. सेम ह्याच पॅटर्नाचे न्ही, म्हटल्यार अशेंच टायपाचे वेजीस मातशे. ओके, वेजीस बरें इतले हिल्साचे. म्हाजे कडेन एक चप्पल आशिल्लें बाटाचेच, सेम वयलो पॅटर्न आसा पळय न्हू हो सेम असोच आशिल्लो. सो ते चप्पल आय थिंक हांवें 1.5 वर्स सुमार घातले. आनी म्हाका ते चप्पलाक पळोवन इतलो बेजार येतालो, केन्ना हें चप्पल तुट्टलें आनी केन्ना हांव दुसरें चप्पल घेतलें अशें जातालें. अशेंच न्ही लग्न जावन थोड्या टायमांनी आमी सावड्ड्या बाटान गेलीं. मागीर बाटा तेन्नाच ओपन जाल्लें न्यूली सावड्ड्या. अशें सावड्ड्या एक दीस गेल्ले कडेन आमी बाटान पळोवपाक गेलीं. तेन्ना थंय तें चप्पल न्ही म्हाका बरें दिसलें अशें. म्हळ्यार हेका हांवें घालून दाखयलें, बरें दिसता रे काय म्हणून. हेणें तें म्हाका चप्पल घेवपाक लायलें. 999 रेट आशिल्ली तेजी. सो ते चप्पल न्ही हांवें वर्स 1.5 वर्स 2 वर्स समथींग घातले. आनी ते चप्पलाक पळोवन म्हाका इतलो बेजार येतालो, केन्ना हें चप्पल तुट्टलें आनी केन्ना हांव दुसरें घेवन घालतलें अशें म्हाका जातालें. तेज्या फाटल्यान हांवें भरपूर चप्पलां घेतली, बट ते चप्पलाक पळोवन म्हाका इरिटेट जातालें की कितलो टायम हें एक चप्पल घालप काय म्हणून. म्हाका न्हू ते खूब टायम एकूच चप्पल, खूब टायम एकूच ते कपडे बिपडे घालपाक बेजार येता. एक 5-6 घातले, मागीर ते पन्ने जाल्यार उडयले अशें म्हजें. सो म्हाका इरिटेशन जावं लागता. ताका लागून ते ब्रँडेड जे आसा पळय न्हू ते म्हाज्या खातीर तर केलेच ना. सो तो ब्रँडेड प्रॉडक्ट, ब्रँडेड कपडे ते म्हाज्या खातीर न्ही. म्हाका हितून खूब हॅपीनेस मेळटा. सो हें हांवें काल चप्पल घेतला. सो असोच तेजो वयलो पॅटर्न आशिल्लो सेम, तशेंच परत हांवें हे 250 रुपीजान घेतला. हे म्हणून कसले नवरत्नाचे. हो नवरत्न ब्रँड जो आसा पळय तो बी कितें वायट ब्रँड न्ही, बरी येता हेजी बीन चप्पल्स. सो हेजे बी चप्पल जे आसा पळय न्हू बरें येता. सो बरें दिसता न्ही, क्लासी टायप अशें. सो हे एक चप्पल घेतला हांवें. सो ही आशिल्ली म्हाजी शॉपिंग इतलीच. आनी हेच्या भायर हांवें कांय जे आसा पळय ते घेतलेच ना, शॉप केलेच ना. तर इतलेच सगळे. चड अशी इयरींग घेतले हांवें 5 इयरींग, 3 स्क्रंची, 3 बो, एक हे बॅग आनी एक हे चप्पल. दोन्ही कलर बरो मॅच जाता न्ही, को इन्सिडंटली हांवें आतांच पयला कलर बी मॅच जाता तो. सो हे चप्पल घालून हे बॅग घेवन हांव खंय वचपाक शकता न्ही. सो ओके चला, वयता तेन्ना म्हळ्यार अशें करूं खंय रेडी जावन वता पळय तेन्ना जेन्ना केन्ना अशें यूज करतले पळय तेन्ना हांव तुमकां दाखयताच. ना जाल्यार तुमकां तर कळटलेच, वळखपा येतलेच सगळे आयटम्स, इयरिंग्स, बॅग, चप्पल्स पळयतकीर तुमकां याद जातलीच. सो पळोवया आतां केन्ना खंय कशें वचप जाता तें. जेन्ना जेन्ना खंय केन्ना भायर सरप जातलें तेन्ना तुमच्या वांगडा तर शेअर जातलें जें कितें आसा तें. आनीक सेकंड थिंग म्हटल्यार सावड्डेसान कितें हाडलें. सावड्डेसान आमी खाजें, लाडू, जलेबी तेच सगळें हाडलां आनी कांयच घेवना. रुपान म्हाका क्लिप्स घेवन दिले, दाखयता हांव. घेवन दिल्या म्हटल्यार न्ही ते थंय क्लिप्स घेताले, ते असले क्लिप्स वापरता. सो त्या थंय असली न्ही क्लिप्स जे आसा पळय ते घेताले बारीकशी. तर म्हाका बी म्हणपाक तूं बी घाल अशें म्हणून. हांव समटायम्स घालता, आतां चडशे स्क्रंचीस घालतना. पयलीं तर तुमी पयला हाफ हेरच म्हागेले टाय करप आसताले. सो ही जी बारीक क्लिप्स आसा पळय न्हू हे असले. सो ही असली क्लिप्स ते घेताले थंय. बरे अशे क्यूट बटरफ्लाय पॅटर्न्स आशिल्ले, वरायटीज ऑफ कलर्सां भितर. सो हांवें बीन एक 4-5 घेतले. 1 2 3 4 5 आनी घातला ते तर. सो हे पळयात कितले म्हटल्यार न्ही पयशे 10 रुपीज काय 20 रुपीज ईच. म्हाका कांय याद ना आतां, कित्याक पयशे जे आसा पळय ते हांवें दिवना, चैतनान दिल्ले, म्हळ्यार कजनान म्हाज्या, तेज्या रुपाच्या घोवान तेणें दिल्ले. सो तुमकां कन्फ्युजन नाका, रुपा म्हटल्यार म्हाज्या कजनाची बायल. सो तेणें घेवन दिला. आतां म्हाका प्रायस याद ना, 10 रुपया काय 20 रुपया ती. बट हे पळयात अशें करून हे बटरफ्लायज आसा. कशें दिसतले तुमकां? हे पळय आतां दिसता पळय. सो अशें करून हे बटरफ्लाय आसा. सो हे पळयात 1 2 म्हटल्यार कशें जाणा हे आनी जो हांवें घातला पळय न्हू तो, हे तिनूय जे आसा पळय न्हू ते ट्रान्सपरंट शेडीन. हे पळयात पिंक, ब्रावन आनी येल्लो कलर. आनी हे जे आसा पळय न्हू ते सॉलिड कलर्स. ओके, ब्लू आनी येल्लो. सो हे 5 जे आसा पळय ते हांवें थंय घेतलेले. आनी तेज्या भायर हांवें सावड्ड्या जात्रेक कांयच घेवना, कित्याक की म्हाका थंय कांय अशें घेवपाक वत अशें दिसलेंच ना. म्हाका जाय अशें थंय कांय नाशिल्लें. आनी माजाळी हांगासर कपडे बिपडे भरपूर आशिल्ले. बट हांवें हांगासर कपडे बी कांय घेवना. कुर्तास आनी टॉप्स बीन भरपूर आशिल्ले हांगासर ऑप्शन. आजून आसता फेरी, आयज 15 तारीख. सो आयज बसून आसा फेरी.
सो पळोवया परत एक दीस केन्ना वचप जालें कितें हाडलें जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां. ओके, सो चलो हो आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता, कित्याक की जितलें कितें हांवें हाडलेलें पळय तें तुमच्या वांगडा हांवें सगळें शेअर केलां. चलात तर आयचो व्हिडिओ जसो तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळ्या तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.